गोयच्या शेतकी खात्याक केंद्राचो कर्मण्य कृषी पुरस्कार मेळ्ळा। प्रशस्तीपत्र आनी 1 कोटी रुपयांचो पुरस्कार। शेतकी मंत्री तवडकार पुरस्काराचेर मिडियाकडे उलयलो। गोयच्या शेतकी खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून खंय शेताचें उत्पन्न वाडलां। गोंयांत कड्डण आनी भात पीक वाडलां म्हण खंय गोंयाक हो पुरस्कार मेळ्ळा। केंद्र सरकारच्या कृषी खात्यान गोंय कृषी खात्याक कृषी कर्मण्य अवॉर्ड जाहीर केला आसा। ताचें स्वरूप जें आसा मानपत्र मोमेंटो आनी 1 कोटी अमाउंटींग स्वरूपाचो अशा तरेचो स्वरूपाचो गोंयांत एकंदर फूड ग्रेन्स कॅटेगरीमध्ये आणि तिसऱ्या कॅटेगरीमध्ये हो अवॉर्ड दिला आसा। 2013 साला नंतर ते प्रोडक्शन जें आसा न्ही तें मोठे प्रमाणांत वाडलें आनी ताचें एवरेज 4,431 किलो पर्यंत गेले आसा। गोंयच्या शेतकऱ्यांनी कृषी खात्यान जे अनेक नवीन ज्यो गोष्टी इंट्रोड्यूस केल्यो ताचो प्रसार केलो आनी तातूंत अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट आशिल्ली सी पद्दत SRI पद्दत जी आसा त्या पद्दतीन शेती विकसीत जावपाक जाय तो एक भाग आनी त्यामुळे त्या पद्दतीन की गोंयच्या शेतीमध्ये प्रोडक्शन जे आसा मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागलें। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। कला आणि संस्कृती खात्याचो डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज 1 ते 5 फेब्रुवारी मजगती कला अकादमीत दिनानाथ मंगेशकर हॉलात जाता। डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज कला अकादमी भितर आयोजीत जातले दिनानाथ मंगेशकराक आनी दर दिसाक 1 तारीख ते 5 तारीख ह्या दरम्यान 5 सुरू जातली। 5 ते 7 ह्या वेळा भितर सगळे लेक्चरां जातलीं। पयल्या दिसाचो ह्या फेस्टिवला खातीर वक्ते आसात श्रीमती सुधा मूर्ती आनी त्यो सर्कल ऑफ लायफ ह्या विशयाचेर उलयतल्यो। दुसऱ्या दिसाक प्रोफेसर अरविंद कुमार गुप्ता हे नर्चरिंग सायंटिफीक स्पिरीट इन चिल्ड्रन ह्या विशयाचेर उलयतले। तिसऱ्या दिसाक इंटरकल्चरल डायलॉग फॉर ह्युमनायझिंग ग्लोबलायझेशन ह्या विशयाचेर जॉर्ज पापेंद्रू हे फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर ग्रीस ह्या देशाचे ते उलयतले। मागीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स द चॅलेंजीस अँड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर हेल्थ ह्या विशयाचेर साउथ एशिया रिजनाच्यो चीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाच्यो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग ह्यो उलयतल्यो आनी त्या नंतर हाव टू परफॉर्म द 21st सेंच्युरी ह्या विशयाचेर जगातले एक मोठे रंगकर्मी जांकां अख्खे जग मानान पळयता ते प्रोफेसर रिचर्ड शेकनर हांचे लेक्चर जातले। पर्यटन खात्याची हेलिकॉप्टर रायड येवजण कानोळी सिकेरच्या लोकांक खंय नाका। हेलिकॉप्टर रायडाचो खंय गांवांक त्रास जातलो। हेलिकॉप्टर चड करून तर क्रॅश जाला आमच्या गांव हें जातलो बस जातलो। दुसरे आमच्या दोंगरार हांगासर पिकॉक आसात हजारांनी पिकॉक आसात ते पिकॉक सगळे नान जावन वेताले लोक हांगासर कितलो लोक हांगासर ते पिकॉक पळोवंक येता। If they move forward after giving them the notification, if they move forward, then all the villages will come together and then we'll see what we can do. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी चेतन गवस। इतल्या खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।